शाह कमिशन भारत सरकारान अपॉइंट केले। शाह कमिशन हांगा आयले, हांगासर एन्क्वायरी केली, सगळे केले। 8 सप्टेंबर 2011 सुमार तेंच्यांनी टेबल इंट्रीम रिपोर्ट दिलो। त्याच्या नंतर 11 तारखेक गोयचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी सस्पेंड केले सगळे मायनिंग लायसन्स, कित्या खातीर की चेक करूया म्हणून आमी चेक करूया आणि परत जे लिगल आहे ते सुरू करूया। पूण ताबडतोब दुसरे दिसा 12 सप्टेंबराक जयंती नटराजन आयली, काँग्रेसीच्या काय पुढाऱ्यांक घेऊन बसली आणि सगळे एन्व्हायरमेंट लायसन्स कॅन्सल केले। हेची गरज किती असली? सगळे एन्व्हायरमेंट लायसन्स कॅन्सल केले आणि अशें म्हटलें वता की बॅगा घेऊन दिल्ली आपयल्यो। म्हणजे गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयले म्हणून हांगा नेस्तनाबूत जाले काँग्रेस म्हणून सगळे एन्व्हायरमेंट लायसन्स कॅन्सल केल्यो की हांगाच्या लोकांक त्रास जावचे म्हणून। आणि त्याच्या नंतर 25 तारखेक क्लाउड अल्वारीस एन्व्हायरमेंट कोर्टान गेले। त्या वेळाचेर जर जे मनोहर पर्रीकरांनी जे सस्पेंड केल्ले लायसन्स ते स्क्रुटनायज जावपाच्यो, खंयचे इल्लीगल आसा ते बंद जावपाच्यो आणि लीगल सुरू जावपाच्यो। पूण ही सगळ्यांत पयली जबाबदार म्हणजे जयंती नटराजन। तिका कोणे तरी दिल्लींतल्यान सांगून धाडलेले की गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे बरे सरकार येला, हे सरकाराक त्रास जावनी, गोंयकाराक त्रास जावनी म्हणून तिने एन्व्हायरमेंट लायसन्स बंद केल्यो। आमकां सगळ्यांत पयलीं दिसता की हे जबाबदार आतां केंद्रांत बसलेले काँग्रेसीचे सरकार, ना जाल्यार 11 तारखेक जेन्ना इंट्रीम रिपोर्ट जालो सगळें सुरू जालें आणि परत सांगले जे डंप जे म्हणटा काडून दवरल्या ते आमी एक्सपोर्ट करूया बिकॉज इट इज अ रिजेक्ट। तेजेर सुद्दां मागीर कोण तरी स्टे हाडटा आणि फक्त सतत आता पयर कर्नाटकाच्या इलेक्शनाच्या काही दिवसांपूर्वी मायनिंग सुरू जाता म्हणजे लोकांक सांगपाक की आम्ही मायनिंग सुरू केले काँग्रेसीक मत दिया। हे सगळे राजकारण चल्ला, फक्त राजकारण, गोंयकारांक त्रास दिवपाचें, कारण की गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयले। हे जबाबदारीन उलयता कारण हांव जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचो दक्षिण गोंयचो। हेका जबाबदार केंद्र सरकार आहे, सगळ्या गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय। आणि तुमचे कडेन विनंती एक आसा की हो पूर्ण कार्यक्रम तुम्ही दाखोवचो। खंय दाखोवचो? तो प्रुडंटाचेर दाखोवचो, दाखयतलेच न्ही, पूर्ण कार्यक्रम दाखोवचो। पूर्ण कार्यक्रम दाखयतले, 1 वर पूर्ण कार्यक्रम दाखयतले। तुम्ही प्रश्न काय विचारना, तुम्ही तुमचे मत दिला, हांवांनी काय उलयना। सर तुम्ही तुमच्या जाय जागे प्रोग्रामान तुम्ही एक सांगिल्ले की सगळ्या असोसिएशनान आणि सगळ्यांनी रिप्रेझेंटेशन ते कितें दिला पळय, मातशें व्हडल्यान उलयता, सगळ्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिल्या। त्या प्रमाणे तुम्ही आणि एक सजेशन दिल्ले की गोंयच्या विधानसभेन पासून एक रेझोल्यूशन पास करपाचें की जे मायनिंग कायदेशीर आसा ते सुरू करपाचें म्हणून। तर त्या प्रमाणे त्यांनी 2 तारखेक मायनिंग चालू करपाचें म्हणून रेझोल्यूशन पास करून घेतला। आणि आम्ही जेन्ना गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट आम्ही जेन्ना दिल्ली गेल्ले आणि राजनाथ सिंग जे BJPचे प्रेसिडेंट आशिल्ले तांकांय मेळ्ळे आणि काँग्रेसीचे लिडर तांकांय मेळ्ळे। राजनाथ सिंगान सांगले की तुमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान तुमकां जर कितें हेल्प जाय, तुमकां जर कितें सबसिडी जाय, नाल्यार तुमच्या लोकांक कामगारांक कितें त्रास जाता आनी तांकां कितें अलावन्स जाय, लायक पोर्टाचे तुमकां लॉस जाता, पोर्टाचो हांव ट्रस्टी आसा आनी आमकां दाखयता ते की 10 कोटी रुपया 12 कोटी रुपया मेळटा तांकां भाडें कितें मेळटा तें, आनी तांचो खर्च जावन आसा 22 कोटी रुपया। आनी हो पोर्ट सगळो आयर्न ओराचेर डिपेंडंट आसा। सो पोर्टाचो नुकसान आसा। पोर्टाचेर 2800 वर्कर कामगार आसा, 4000 पेन्शनर आसा, बाजीचेर 5000 वर्कर आसा, मानीचेर 40,000 वर्कर आसा आणि बाकीचे डिपेंडंट वर्कर आनी 30,000 आसा। म्हणजे जवळजवळ 1 लाख कामगार गोंयचे ह्या सगळ्याचेर डिपेंडंट आसा। आता हेंचो प्रॉब्लेम आणि हेंचो जो इंट्रस्ट, हांचो कितें नुकसान जाता ते नुकसान आमी गोंयच्या विधानसभेन एक रेझोल्यूशन पास करून सेंट्रल गव्हर्मेंटाक व्हरचें म्हणून। आमी जेन्ना 18 फेब्रुवारीक जेन्ना मायनिंग पिपल्स फ्रंट प्रायम मिनिस्टराक मेळिल्ले तेन्ना त्यांनी जयंती नटराजनाक सांगिल्लें की तुमी तुमचे एफिडेवीट आसा ते चेंज करा म्हणून सुप्रीम कोर्टान, आणि त्याच्या बरोबर शरद पवारय आशिल्ले। त्याप्रमाणे त्यांनी आता एक एफिडेवीट त्यांचा चेंज केला आणि त्यांनी सांगला की मायनिंग स्टार्ट करपा जाय। तशें स्टेट गव्हर्मेंटाने आता त्यांचं ॲडव्होकेट जनरल ॲडव्होकेट नाडकर्णी बाब धाडून त्यांनी रिक्वेस्ट केला। प्लस मायनिंगाचे जितले कोण ॲडव्होकेट आशिल्ले ओनराचे तेय गेले, प्लस जे कोण मायनिंग इफेक्टेड लोक आसा त्यांचे ॲडव्होकेट, वर्करांचो ॲडव्होकेट कॉलिन गोन्साल्वीस, आमचे ॲडव्होकेट सगळ्यांनी वचून तांकां रिक्वेस्ट केले, तरी पण सुप्रीम कोर्ट काय मानूना। मागीर जेन्ना आमी हांकां मेळ्ळे, फायनान्स मिनिस्टराक मेळ्ळे, तेन्ना फायनान्स मिनिस्टरान सांगले की दोन्ही गव्हर्मेंटान चुकी केल्या। एक म्हणटा ते स्टेट गव्हर्मेंटान चूक केल्या की त्यांनी मायन बंद करपाची तांकां गरज नाशिल्ली, तांकां कोणें बंद करून म्हणून सांगूं नाशिल्लें। आणि शाह कमिशन रिपोर्ट दिला तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिला, तर स्टेट गव्हर्मेंटाक एक्शन घेवपाची गरज नाशिल्ली, हे स्टेट गव्हर्मेंटा पुरते सांगले। त्यांनी हे एडमीट केले की त्यांच्याय गव्हर्मेंटान जयंती नटराजन गोव्यान येवन 12 तारखेक अनाउन्स करून 14 तारखेक ऑर्डर करपाक कांयच गरज नाशिल्ली। आनी तो चिदंबरम साहेब कितें सांगपाक सोदता
की तुमकां जर कितें डिफिकल्टी आसा, तुमच्या गोंयच्या लोकांक जर डिफिकल्टी आसा आनी जर तुमकां बजेटान पयशे कमी मेळटा जाल्यार तुमच्या चीफ मिनिस्टरान दिल्ली येवन प्रायम मिनिस्टरा कडेन हे कितें ताजे लॉस आसा ते मांडपाचे आनी ते जर मांडत जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी जर प्रायम मिनिस्टर जर कॅबिनेट मिटींग आपयता आनी जर सगळ्या मिनिस्टरांक कॉन्फिडन्सान घेवन सांगता आनी जर चीफ मिनिस्टर बसून सगळे 40 MLAंक वचून तांकां सांगता की आमकां ही गरज आसा म्हणून, ही काळाची गरज आसा आनी ह्या पयशाचेर आमचे गोंयचे लोक डिपेंडंट आसा, जाल्यार आमी सगळे गोंयचे लोक जे कोण मायनींग डिपेंड आसा सगळे काबार जातले. जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कॅबिनेट मिनिस्ट्री आसा ती त्याचेर विचार करपाक शकता. तुमकां दिसता काय की हे जावपाक शकता काय म्हणून? तुम्ही पळय दिल्लीक वचून प्रधानमंत्र्या मेळ्या, मागीर राजनाथ सिंगा मेळ्या, मागीर चिदंबरमा मेळ्या आनी तुमकां सगळ्यांनी सांगलां आमी मदत करतले म्हणून. प्रश्न कितें आसा, हातूंत सगळ्या मदीं चड प्रयत्न करपा जाय त्या सरकारान. कारण लोक कितले फावटी म्हणून दिल्लीक वचपाक शकता, खर्चाचो प्रश्न आसता, आनीक प्रॉब्लेम आसता आनी खूब त्रास असतात. म्हणटकर तुम्ही थंय धरणं केलें 2 दिसाचें, बरें यशस्वी जालें, ऑल इंडिया पब्लिसिटी मेळ्ळी, तुम्ही सगळ्यांक मेळ्ळे, ताका पब्लिसिटी मेळ्ळा, सगळें केलां. आतां करपाचें सायड बाय सायड सरकारूय करतात आनी चड करपाक जाय इतलेंच सांगपाक शकता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे खंयच्यानी तरी भारत सरकारान बाबा कोर्टाचे तकलेंत घालून दिवपा जाय की हें चल्लां तें बरोबर न्ही. आनीक एक पॉयंट भारत सरकाराक सांगपाक जाय आनी लोकसभेक सांगपाक जाय. रिपोर्ट जो आसा शाह कमिशनाचो तो लोकसभेत दवरलो 7 सप्टेंबर 2012 आनीक 2 दिसांनी लोकसभा एडजर्न जाली, फुडें धुकल्ली तांचे सदांचे सवये प्रमाणे. लोकसभेत जेन्ना रिपोर्ट आसता तेन्ना सुप्रीम कोर्टान तकली कित्याक घालपा जाय भितर. आनी चिदंबरमान म्हणलें तें एकदम बरोबर. रिपोर्ट पळय आसतना भारत सरकाराक गेला. वेट फॉर भारत सरकार ऑर्डर्स, वेट फॉर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर्स. गोंयांत घाई करपाची गरज नाशिल्ली अशें खूब जाणांक दिसता. म्हणटकर जयंती नटराजन पळय आसतना तिणें एडमीट केलां थोड्या लोकां कडेन की बाबा आपणें केली ती चूक जाली, तातूंत राजकारण भितर जाल्लें आनी तें राजकारण भितर सरता म्हणून आपणे जतनाय सारकी घेतली ना म्हणून. अशे प्रत्येक गजालीचेर आमचे नदरेन चुको जाल्यात आनी सगळें तें आमकां भोगचें पडटा. म्हणटकच चिदंबरमान म्हणलें पळय न्ही, खुबशी एनालिसीस बरोबर आसा. तातूंत ही एनालिसीस घालपा जाय की जेन्ना लोकसभेत लोकांच्या रिप्रेझेंटेटिव्हां मुखार कसलोय प्रश्न आसता तेन्ना तातूंत सुप्रीम कोर्टान सांगपा जाय रावा रे, ते डिस्कस करता, तांचो अधिकार आसा डिस्कस करपाचो. डिस्कस करून थंय मागीर डिसिजन घेतले. डिसिजन घेतकर तुमी आमचे म्हऱ्यान या बाबा तो घटनेच्या आड आसा काय घटनेच्या फावरार आसा कितें, पूण थंय आसतना आमचे म्हऱ्यान येना अशें कितें तरी जावपाचें. पूण तें जालें ना. म्हणटकर जालें ना ताका तो उपाय ना. तें चूक आमी इतलें एट द मोस्ट म्हणपाक शकता तें चूक जालें म्हणून. पूण ताजे पयल्यान आमी कितें करतले म्हणटकर आतां जाता पळय न्ही प्रयत्न जाता तितले चड जावचे इतलें म्हणपाक शकता. सर सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर म्हणटा न्हू ती ऑर्डर फायनल जावपाक शकना. कारण अशें खुबशे अशे गोंयांत अशे इन्सिडंट जाल्या. फॉर एग्जाम्पल्स आसा, जेन्ना स्पीड ब्रेकर येयलो तेन्ना रेजोल्युशन गव्हर्मेंटान घेवन रेजोल्युशन ते भायर उडयलेलें. त्या प्रमाणे मागीर तेंचे आनीक तेंचे खारेवाड्याचें प्रकरण जाल्लें तेन्ना सुद्दां हेंच प्रकरण जालें की डेमोलिशनाक ऑर्डर काडलेली सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहलेली. हें सेफ जालें. आयज पर्यंत मायनिंगाची इतले इफेक्ट जाता जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान आयज पर्यंत हेजेर कित्याक एक्शन घेवना? रेजोल्युशन अजून कित्याक पास जावना असेंब्लीन? जालें इतले कित्याक डिले जाले? डिले कित्याक जाली हाका? खांडेपारकर पळय अपॉयंट केला ताका थंय वचून कित्याक दवरलो? हें मातशें उत्तर दियात तुमकां. म्हजे नदरेन रिजोल्युशन पळय आसा न्ही एसेंब्लीचें तें खूब पयलीं पास जावपाक जाय आशिल्लें. तें निमाणे दिसा म्हाका दिसता काय 2 मे निमाणो दीस न्ही, निमाणे दिसा पास जालें. म्हणटा तशें तें जर पयलीं पास जाल्लें जाल्यार गोंयच्या सगळ्या 40 MLAंनी एकमतान हे आपलो राजकीय मतभेद विसरून हे पास केला. म्हणजे गोंयांक खरेलो त्रास जाता अशें म्हणून दिल्लीक ह्या रेजोल्युशनाचेर बोवाळ घालपाक जाय आशिल्लो. पयली गजाल म्हणजे रेजोल्युशन पास केला पूण ताजेर राष्ट्रीय स्तराचेर राष्ट्रीय पावंड्याचेर व्हडलोसो बोवाळ जाल्लो म्हाका आयकूंक येवना.
की बाबा अशें दुसरे खंयचेच एसेंब्लीन अशें पास करूं ना आमकां मायनींग जाय हें जाय तें जाय म्हणून ही एकूच एसेंब्ली म्हणटकच ताजो दिल्लीक बोवाळ जावपा जाय आशिल्लो पळय न्ही तसो जाल्ल्याचो आयकूंक येवना आ बोवाळ तो ऑर्गनायज करचो पडटा न्ही सरकारान ऑर्गनायज करचो पडटा अजून जायना म्हणून हांव सांगपाक शकता कित्याक जायना पळय आसा न्ही तो हांव कसो सांगतलो कारण हांव सरकारान ना न्ही हांव सांगपाक सोदतां म्हजें नांव आगोस्ट चिकोस्टा हांव प्रेसिडेंट आसा गोवा पोर्ट एंड डॉक एम्प्लॉईज युनियनाचो आज लोकांक अशें दिसता की मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्टान व्हडलें भांडवल आसा म्हणून ही व्हडली एक चुकीची गजाल सगल्यांक अशें दिसता की पोर्ट ट्रस्टान बथ नंबर 9 आयर्न ओर एक्सपोर्ट केलो आनी हजारांनी क्रोड आमच्या तिजोरीन पडलेले आसा म्हणून अशें कांयच ना सांगपाचें म्हणल्यार आज पासून एज ऑन टुडे आयच्या पासून 2511 कामदार ह्या मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्टान आसा आनी आज पासून आमकां म्हयन्याक पगार घालपाक 10 कोटी रुपया जाय आतां आमचे वर्कर देंवत वयता पूण पेन्शनर वाडत वयता तरी पूण आमकां पयशे जाय कामदार जे आसा जे 80% कामदार म्हयन्याचो पगार घेता आनी आपलें घर चलयता कोणूच हिंगा सांगूंक शकचो ना भाटेकर बापासून सांगूंक शकचो ना की मायनींग अमक्या तारखेर स्टार्ट जातली म्हणून कोण एश्युरन्स दिवंक सोदना आमकां पूण हितून मरता कोण शेवटी कामदारांनी कसली चूक केल्या काय हो प्रश्न आहा आयज आमच्या मुर्मुगांव पोर्टा कडेन फकत 2 म्हयने पगार आसलो पयशे म्हणून आमचो एफए सांगता जुलय पासून तुमकां पगार पडटलो हेज्या मुखार जरी तर सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां एड दिना जाल्यार तुमकां पगार पडपाचो ना हे हांव गोंयच्या जनतेक आनी गोंयच्या सरकाराक आनी भारत सरकाराक क्लियर करून दिवंक सोदता हांव पोर्ट ट्रस्टाचें बॅलन्स शीट गोंयच्या सरकारा कडेन आसा कित्याक गोंयच्या सरकाराचो एक प्रतिनिधी आमच्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीचेर आसा सो बॅलन्स शीट गोंयच्या गव्हर्मेंटाक वयता भारत सरकाराचो जॉयंट सेक्रेटरी आमच्या बोर्डार आसा सो पोर्ट ट्रस्टाचें बॅलन्स शीट भारत सरकाराक वयता रिजर्व पयसो कितको आसा आमचे कडेन पयसो बॅलन्स कितको आहा हें सगळ्या सरकारांक खबर आहा हांव दक्षिण गोंयच्या खासदाराक मेळ्ळो हांव लोकसभेच्या खासदाराक मेळ्ळो शांतारामा बाबाक हांवें अपील केलें तांकां की आमचो चेअरमॅन सांगता आपल्या कडेन पयशे ना पगार घालपाक आज भाटेकर बाबा खबर आसतलें की पोर्ट ट्रस्टान एवरी क्वार्टरली आमची डीए वाडटा फर्स्ट टायम खंयच्याच कायद्यान ना की डीए फ्रीज करपाक जाय म्हणून जेन्ना गेल्या त्या म्हयन्यान 3.18% आमची डीए वाडली ती ही मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्टान फ्रीज केली गेली हे कित्याक आमी मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट 80% कार्गो आयर्न ओर एक्सपोर्ट करतात आनी 80% जेन्ना आमचे रेव्हेन्यू येताले आमकां पयलें जेन्ना आयर्न ओर चालू जालें तेन्ना म्हयन्याक 40 ते 50 कोटी म्हयन्याक येताले आज कितके आता 8 कोटी ते 12 कोटी तुमचो प्रश्न थोडक्यात सांगात आमचो प्रश्न म्हणल्यार केन्ना पासून मायनींग सुरू जातलें हो प्रश्न तुम्ही सांगले हांव बसून उत्तर दिवपाक ना शकचो ना कोणूच शकचो ना आज परिस्थिती अशी आहा तो प्रश्न सोडात नो आज भाटेकर बाब कितें आहा हो मायनींग इफेक्ट हो मायन बंद जाल्ल्याक हो इफेक्ट येयला म्हाका समजले प्रश्न कितें आसा जाण तूं 2,000-2,500 कामगार बेकार पडटात ही खूब सिरियस गजाल ही भयंकर सिरियस गजाल ही राज्य पोर्ट ट्रस्टान राज्य सरकारान आनी भारत सरकारान जावपा दिवपा जायना भारत सरकार पळय आसा न्ही